guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. आणि तशी आम्ही बरे आहात. पावले आम्ही हॉलिडे असून घरा आणि बट मेंटली अजून थिंगा हाय 2 दीस जाले आता पावल्या आणि तशें हांव वेगवेगळे ब्लॉग्स घालता एडिट करून. थँक्यू तुमकां सगळ्यांक ब्लॉग पळयले म्हणून. सो ही हेजी क्रोएशियाची आनीक एड जाली. सो हाय थोडी हाडूना एक ट्युनिजियाची आहली ती पडली हिंगा. सो सांतोरिनी हा, इटली हा, एम्स्टरडॅम हा, बार्सिलोना हा आणि लुड्स हा, मोरोको हा, सार्डिनिया हा. ट्युनिजियाची ना. And आयज हांव ऑफ सो सकाळी मिसा वचून येयले आनी आयज आमचो ग्रँडफादराचो बर्थडे. So my grandfather, like my mom's dad, Tezo, so he passed away a long time back. So Tezo his birthday, so ताका लागून आमी मिस दिलेले आनी आयज फेस्तूय. सो सगळ्यांक तुमकां हॅपी feast of Saint John Maria Vianney. So yes guys, the patron saint of the parish priests. And yeah guys, आमचे सगळ्या fathers priestan पासून मागया that they may be holy. Also pray for more priests to join the vocation. So yes, आमाज day off तुमकां सांगला आनी आमी लायज vlog करूया. कित्याक काल हांव लेट कामां आहलें. सो लेट कामां वचोन लेट येवपाचें 6:30 पावलो सांजचें. सो आय वॉज लायक टायर्ड सारकें चड. येवन म्हणटा ब्रेकफास्ट बा केलो. बेबीकूय येलेलें मिसा, तेकाय सकाळीं उठयलेलें आनीक तेंय आतां तें न्हिदपाक क्रँकीनस दाखयता. न्हिदपाक कित्याक तेका सकाळीं उठयलेलें सारकें 7 o'clock उठयलेलें तेका. सो येस मातशें न्हिदोवपा जाय. आनी बेजो येतलो. सो बेजो कामां गेलोलो आहा. सो तो घरा कडेन ब्रेका तो घरा कडेन येता कितें खावपाक. आय थिंक तेंकां 1 hour or 45 minutes कितें ब्रेक मेळत दिसता म्हाका. सो तो मागीर घरा कडेन येता. सो तेकाय कितें कोत्ता हांव. आय गोना शो यू गायज द मील आय प्रेप फॉर हिम. सो तें पळय बेश्टें रडटा. सो मे बी हांव तेका पयलीं न्हिदोयता आनीक मागीर हांव बेजोची तयारी कोत्ता जेवपाची. कित्याक तो आतां 12 o'clock येतलो. हाफ एन आवर हा म्हाका कडेन तेका रेडी करपा सगलें. सो हांव कांय कूक करपा ना, ओवना घालतलें. कितें हांव तें नाका. तूं थँक्यू म्हणला सगल्यांकू. तुका सगल्यांक विश केलो मगो हॅपी बर्थडे म्हणून. म्हणू थँक्यू एवरीवन म्हणू. म्हण तुमकां सगल्यांक देव बरे करू. तेका विश केलो म्हणून. आनीक थँक्यू फॉर शोईंग सो मच लव टू आवर लिटल गर्ल. या सो आतां हांव मागीर मेवता हें प्रेप कोत्ता दाखयता कितें कोत्ता तें. सो आयज तेका चिकन हा, वेजिटेबल हा, वेज्यो, थोडो रायस आहा आनीक हें आमचें फीश आहा. सो तेका हांव चड आतां हेंचांनी रायस दिना खावपाक कित्याक तेका मातसो उणी केला रायस. कित्याक आमची तुमी जाणाय गोंयकारांचे रायस इतलो आसता प्लेटीर आनी उरलेलें इल्लें आसता. सो दॅट शूड बी लायक दी ऑपोजीट. रायस इल्लो आसूं जावो आनी उरलेलें जायतें आसपाक जाय. सो वी आर ट्रायिंग दॅट एट द मोमेंट. सो गायज सो पळय बेजोचें हांवें रेडी केलां. सो हें हांव ओवनाक घालतलें आतां आनी रोस्ट कोत्तलें बेश्टें. आनीक थोडें ब्रोकली हें केलें तेका. हें ब्रोकली आनी मागीर बीन्स आनी 1 carrot आनी हाफ ब्रेस्ट कशें चिकन ब्रेस्ट. आनी हितून रायस आसतलो इल्लोसो तेजे प्लेटी आनीक फीश. सायडीच्यान पळय नुस्तें हें बाये बेश्टें विदावट मसाला. सो गायज बेजो पळय हांवें घालून दवरलेलें आहा आनी तो आतां येवन जेयतलो. सो शीत घायलें तेका, कडी घायल्या आनी नुस्तें घायलें आनी ते रोस्टेड कॅरट्स घायले, ब्रोकली एंड चिकन आनी हे बीन्स म्हूण तूं मातशें तें हें जालें कित्याक हांव थिंग कितें कोत्तालें म्हाका उगडासून ना. सो मातशें बंद जालें तें चड जावन तें. सो सारकें you know like पोषण तेजे कलरफूल थिंग्स आसता तितली बरी आसता. हेजेर आनी दही लायक कपान दही
तू बेबीन इल्लेलें आनी तें आतां उठलां सो तेका न्हू दाडा न्यू सायकल हाडला तेजे बर्थडेया सो ती तें चलोवपा सारकी इतली उमेदीन वता बट तेका जायना चलोवपा बेश्टें तें आपूण तेजेर बसोन पेदाल फाटल्यान कशें मारता मागीर तें बेजो काजना चेडवाकूय हें कोत्ता लायक तेजे फुडें असो कोत्ता हेवपा सो जायत दीस जालें तेणें तेका पोवना सो तेका घेवन तेंगेर वयता तेंच थिंगा सो गायज आमी येयलीं मेवा फुड्या आनी बेबी तेजे बारा हेवता पळय जाय हेवली तें पॉम बा घेवन बा सगळे हेवले आनी पळय हा मेव सो मेव तुमकां एक बरें खातां हें करून दाखयतलें प्ले करून दाखयतलें आपणा कीबोर्डार आर यू रेडी या Very good. Nicely well played, huh? What song is that? Tu Moje Suk. Oh, very good. Lovely. Where you learned that? Yeah? Very nicely played, huh? Like a pro. Ilunga hapa kai bari play kelte? Meva no? Ah, happy? No? Nice kela no? Songo? Tu kotta? Tu kotta keyboard play kotta tu? Kotta? Sorry. Oi, something start केली. Wow, Hopper. Happy nice good Mungu. Show her me. Show her. So guys, me uta ko iteka kit kon play kotta ite. दादा कोई मुगो तुका जाय कीबोर्ड जाव तुका थाप हापी तू कीबोर्ड जाव तुका दा सांगा जाव म्हणून घेऊन येऊ गारी येयली आमी आनीक बेबी न्हू सारकें गारी येवन ते रोडटाले पोत्ते असो थिंगा आनीक सारकी चड एन्जॉय केलें तेणें मेवा बारा ते मेवले म्हणटकूच तेका आनी कोण नाकाय कशी पयलें तें मातशें हें जाता आनी मागीर तें तेजे बाराबर सारकी हेवता सो वाटेर पासून सांगतालें म्हाका पोत्ती या म्हणून सायकल घेवन आनी काय म्हणलें फाल्यां म्हण साल बेश्टें तेका आनी आतां तेका जेवण बा दिलां आनी फाल्यां व्हरली आहा आनीक या सो टिफीन हांवें केलें ऑलरेडी आनी बेज्यो ब्रेकफास्टूय करून दवरला कित्याक हांव फाल्यां सकाळीं वयतलें सो तेंच केलां पळय सो ते चिकन रोल करून दवरलें हिंगा फाल्यां कामां व्हरपाचें 2 इस्कोला पयलीं टिफीन व्हरतालीं आतां कामां बॅग व्हरो पडटा टिफीन बॅग कशें सो हे हांवें बेश्टे स्नॅक्स केले म्हाका आनीक ब्रेकफास्ट
आनी हे म्हणटा बेश्टे बिस्किट्स वा लायक कुकीज आहाय म्हाका थिंगा बट ह्यो बेश्टे हांवें ट्राय करपा हाडल्याय न्ही आनीक ऑरेंज आनी हे आनी पळय हें बेश्टे योगर्ट हाडलां हें म्हाका बरें लागता हेंचे हाल्दींतले लेमन कर्ड सो हें हांव बरें हात थिंगा तूं म्हणटली इतली चिप्स व्हरता हांव क्रिस्प आहाय ते आख्खे एक दिसा खावपा न्हू ते हांव जायते दिसा लायक एक विकाचे कशें व्हरता सो थोडे गेले तितून थोडे म्हाजे बॅगा आहाय कित्याक ते हांव व्हडली पॅकेट हाडटा आनी बसीन तें सगलें चड जाता कशें सपोज वेजे म्हाका गाडयेन पावयत जाल्यार हांव मागीर तेका सांगता यू नो लायक हांव सगळें व्हरता म्हाजें सामान एकू बारा नाजाल्यार बसीन वयत जाल्यार मागीर म्हाका इल्लें इल्लें व्हरपा पडटा So yeah guys, I'll just end this vlog here. I hope you like this vlog. So समजता तुमकां सगळे vlog बरो दिसलो म्हणून हांवें बेश्टें म्हणलें आयज काडया घरा कडेन आहा म्हणून. Yeah guys, I'll just end this vlog here. I hope you guys like this vlog. Stay tuned for my next vlog. And I'll just end with share kindness and let love guide you. Bye bye.